सरकाराक भाषा वा खंयच्याच साहित्याचें कांयच पडिल्लें ना। तांच्यांनी कोंकणी अकादमी तशेंच कांय वेगळ्या संस्थांचेर फाटलो कितलोसोच काळ जालो अध्यक्ष नेमिल्लो ना। जरी तर सरकारान जानेराच्या पयल्या आठवड्यांत अशा संस्थांचेर लक्ष घालून तांच्यो अडचणी पयस केल्यो ना, तर राज्यभाषा संचालनालयाचेर मोर्चा काडटले म्हूण शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। इंग्लिश वाय माय भास जाय म्हणपी आयज खंय पावले। तो स्वाभिमान तुमचो आयज गोंयकारा खातीर कोंकणी खातीर खंय गेलो। ह्या कोंकणीच्या मळार आयज तुमचो वावर कित्याक बंद पडला। काँग्रेस पार्टी तुमचेर आरोप करता की तुम्ही जाणीवपूर्वक गोंयच्या साहित्याचो, गोंयचे भाषेचो, गोंयच्या कलेचो आणि गोंयच्या संस्कृतायेचो खून करपाक उठलेले आसात। आयज गोंयान साहित्याक, भाषेक, कलाकारांक पोषक असे वातावरण दिश्टी पडना। जर तुमकां गोंयची खरी भाषेबद्दल तळमळ आसा, जर तुमकां गोंयची अस्मिता आणि गोंयकारांचे गोंयकारपण हेची जर चिंता आसा, जाल्यार जितले प्रश्न प्रलंबित पडलेले आसा, ह्या संदर्भात जितले विषय आसा, आनी वेळ वगडाय नासतना जाता तितले ताकतिकेन तुम्ही हे हातीन घेवचे अशी आमी कडकळीची मागणी तुमचेकडे करता। कला अकादमीक उपाध्यक्ष बेगीतल्या बेगीन नेमचो, तो कित्याक पेंडिंग उरला हे जाहीर करचे। इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांजा ही संस्था पुरायेन घडोवची, जेणेकरून त्यांच्या माध्यमांतल्यान तो वावर मुखार वयचो। कला सन्मान येवजणेन वाढ करून जो 1300 आसा ते 1500 करचो आणि कलाकारांक न्याय दिवचो आणि वेळ वगडावचो न्हू। राजभाषा खात्याचे भाषा पुरस्कार जितले दिनासतना उरल्या ते सगळे बेगीतल्या बेगीन दिवचे। कला अकादमीचो गोमंत शारदा पुरस्कार व प्रतिष्ठेचो पुरस्कार बेगीतल्या बेगीन दिवचो। कोंकणी अकादमीचे जितले पुरस्कार आयज मेरेन बंद पडल्या, जवळ जवळ 32 पुरस्कार हे दर वर्सा दिवपाचे असता आणि या 32 पुरस्कारान एक पुरस्कार हो असो असता जो गोंयाच्या भायल्या साहित्यकाराक, जो कोंकणीचो वावर करता, तेका दिलो वयता। तर हे पुरस्कार बेगीतल्या बेगीन दिवचे अशी आमी मागणी करता। आणि गोंयच्या लेखक कलाकार हांचो जो अपमान तुम्ही केला, ज्यांच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष केला, त्यांचो सन्मान करचो, त्यांचो भोवमान करचो आणि गोंयची आमची मायभास कोंकणी हेचे उदरगतीक हे साबार वावर जो पडींग पडलेलो आसा तेका तुम्ही चालना दिवची अशी आमी तुमचेकडे मागणी करता। फाटल्या फावटी आमी सांगलेले की 15 दिसांनी जर हे मागणे मान्य झाले ना जाल्यार आमी भाषा संचालनालयाचेर आमी मोर्चा व्हरतले। पण दुसरेच दिसा भाषा संचालनालयाची संचालक श्रीमती स्नेहा मोरजकार यांनी सांगले की सगळे काम सुरळीत आसा, आमचे प्रपोजल आमी धाडून दिल्या आणि रोखडेच पास जातले आणि त्या खातीर आमी वाट पळयत रावले। आणि नंतर काही दिसांनी मुखेलमंत्री एम्सान गेलो, एम्सांतल्यान दोनापावल गेलो आणि दोनापावतल्या पावलसून खंय पावला हे आमकांय आयज खबर ना। हो सगळो जर गोंधळ पळयलो जाल्यार दिश्टी पडटा की गोंयान शासन ना, गोंयान प्रशासन ना, गोंयान सरकार ना, गोंयान कांयच चलना। आमी परतून एकदा शिटकावणी दिता, जानेवारीच्या पहिल्या सप्तकांत जर हे सगळे विशयांक योग्य न्याय मेळ्ळो ना जाल्यार धडक मोर्चा व भाषा संचालनालयाचेर काँग्रेस पार्टी घेवन वयतली।